हांव जाणो की उद्गारांतलीं उतरां तुमी पाळल्या म्हणून आज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात, गोट करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. तो तुमी देवाचें उतर आयकलेलें आसा. कितें म्हणून तुमी आयकलां? ताका आमचो मोग जाय. मोग म्हणजे कितें? आजीरपण. देव सदांच आजीर आसा. मोइजेसाक देवाचो अणभव चिरकुटान घडलो तेन्ना ताणें विचारलें, तूं कोण? हांव आसां तो आसा. देव सदांच आसा. हाचो परिणाम कितें जाता? आतां पळयात, तुमी तर म्हजेशी आयल्यात आनी हांव दुसरें कितें चिंता. तुमी म्हाका कितें सांगतात पूण तें आयकोंक ना. मागीर हांव तुमकां कितेंय सांगता, तुमी म्हणटाले ना, ताणें म्हाका आयकूंक ना. हांव तो तुमचें आयकोत आनी आयकूंक जाय जाल्यार हांव पूर्णपणे तुमकां आजीर जावंक जाय. म्हणजे म्हजी चिंतना भावना सगळीं भायर धरून तुका आजीर जावंक जाय. हातून आमी देवा सारकीं जाता. हांव आसा तो आसा. आमी देव जाता हे परी. देव जाली म्हणटच कितें जाता? तुमी कितें म्हाका सांगतात तितलेंय हांव आयकोतां, समजोतां. आनी हाचो परिणाम कितें तुजेर जाता भावनांनी आनी तुजे चालींतल्यान तें म्हाका दिसची पडटा. आनी हे परी तुका मागीर सांगलें की ना, तुवें हें म्हाका तें सांगलां, तें केलां, हाका लागून अशें जालां, मागीर तूं जाणय की हांव तुज्या जिवितान जीं घोडितां घडलेलीं आसा तांकां आजीर जावन तुका हांव तुजेंच सांगतां. एका आरशा भाशेन हांव तुजेंच जिवीत तुका दाखयतां. आनी तुका कितें दिसता मागीर? आवय, बरें दिसता. कित्याक? तूं म्हाका समजलोय म्हणून. हाका म्हणटात मोग. आमी हे भाशेन एकामेकाचो मोग कोत्ता. देवाक असलो मोग जाय. देव ही हा सगळ्यांच्या काळजांनी आसा आनी आमी सगळीं जाणां ती देव म्हणून दोत्ता. देवा सारकी ती सारकी परफेक्ट आसूंक जाय म्हणटा, परिपूर्ण आसूंक जाय म्हणटा. आनी हाका लागून आमी निराश जाता. कित्याक आमी खरेपणी पयले स्वते देवाचो मोग करिना आनी एकामेकाचोय करना. आमी तो देवाक हे भाशेन हाजीर जाल्ल्यान जाल्यार देवाचें उतरां पळय आसात ती आमकां सगळीं समजतलीं आसलीं. आमी कितें एक दोन उतरां घेतलेलीं आसा, बाकीचें आमी कांय नोको, अशें आमचें सवें जाता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हे भाशेन आमी एकामेकाक हाजीर जावंक जाय. कितलो म्हणून देव आमचें सवें आसा आनी देवाचो परिणाम आमचेर कितलो जालोलो आसा आनी देवाक आमी कितलें हाजीर कोत्ता. देव मोग जावन आसा न्हय. आमी हे भाशेन देव जालेलें आसा एकामेकाक? ना. ओ जाल्या आनीकूय आमी करूंक जाय. ताचो आमी नमुनो घेवया. ताणें कितें केलें? पयलो तो आपल्याकूच हाजीर आसलेलो, मागीर तो जेजूक हाजीर जाल्या उपरांत जेजू सारको तो जालो. म्हणजे कितें? पेल्याचो मोग आपल्या सारको केलो ताणें. तितूंतच आमी आयकल्लें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पर देवाचो तूं मोग करतलें. म्हणजे हे भाशेन पूर्णपणे तूं देवाक हाजीर जावंक जाय. आनी हे भाशेन देवाक हाजीर जाली की ना, मागीर देवाचो अणभव आमकां घडटा. आनी ताणें आमकां कितें सांगलां? जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करूंक जाय. जशे भाशेन हांव तुमकां हाजीर आसा ते भाशेन हांव तुमचें सवें दुसऱ्यांक हाजीर जाता. आनी हे परी आमी देवाक हाजीर करता. हे भाशेन ताणें केलें. ताच्या सगळे वांगड्यांक तो मागच्या आदीं, चिंतच्या आदीं तो तांकां पावतालो. आनी ताणें अशें बरोवन दवरलेलें आसा की तो हे भाशेन सगळ्या जाणांक पावतालो. आतां त्याच वेळार न्हय, सगळो गोत, कित्याक तो मागण्यांत आसतालो, खूब वेळ मागण्यांत सादतालो. पूण कसलें मागणें? हाजीरपणाचें. आनी ताका लागून तो प्रवास करतना ते बोटीन
सगल्यांचो तो परमोस करतालो. आपल्याची ना तोय वोंगतालो, कित्याक सगळी बोट हालताली आनी थिचोर येतना थिचोतान 13 म्हयने लागले ताका येवपाक. पूण सगळ्यांचो परमोस करतालो आनी लोकांनी पळयलेलो ताका तो मागण्यांत आसतलो आनी हे भाशेन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करतालो. म्हज्या भयणीनो भावनो, हेंच आमकां सगळ्यांक जाय. आतां आमी आमचेच सोबे न्हय, पूण दुसऱ्या धर्माच्या लोकां मदेंय आमी तांकां हाजीर जावंक जाय. तांची फेस्तां कसलीं, हे कितें म्हणटात तीं. आदीं आमी म्हणटाले हें आनी कितें कोंकण्यांचें, तें कितें मुसलमानाचें, तें कितें दुसऱ्यांचें. ना, तांकांय देवाचो एक अणभव मेळ्ळेलो आसा. तांचो देवाचो अणभव कसलो आनी आमचो कसलो. आमचे मदें आनी तांचे मदें कितें फरक आसा. देवाचो तर अणभव घडलो जाल्यार देवा सारकें जावंक जाय न्हय आमी. आमकां देवान इतलें दिलेलें आसा, कितलें म्हणून आमी देवा सारकीं तांकां देवाक हाजीर केलेलीं आसा. देवाचो मोग करता ते भशेन तांचो केल्लो आसा. करूंक जाल्यार कांय नजो, आतां सान तुमी करात. हांव तुमकां सदांच सांगता, जेजू कितें करतालो पळय तो, कशे भशेन जेजूचो नमुनो आमी घेवंक जाय. कित्याक तो जावन आसा आमचें जिवीत. तो सांगेचो बापा बरोबर वेळ सारतालो, सकाळी वेळ सारतालो. कशे भशेन पूर्णपणे हाजीर जावन ताणें आमकां कितें सांगलां, हांव तुमचे सवेर रिगून रावतां, तुमी म्हजे सवेर रिगून रावात. असलो संबंद. सुस्कारान तो आमचे सवेर हाजीर आसा. सुस्कार भायर सुट्टना आमी ताका हाजीर आसा. ही परी असल्या मोगान आमी ताका हाजीर जावया. रातची 5 मिनट तुमकां हांवें सांगलां सदांच, कोंत घेयात. साबीण माय आमचे पासून मागतली, तिचे भाशेन आमी जावया, खालती जावया. हांव चाकोर, जावं म्हजे सवेन तुच्या उतरा पोरमणे. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें सगळें दवरता. जेजू 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 म्हणून चिंतना, भावना, चाल, आठवणी कितें आसा तितलेंय भायर काडया, जेजूचेर दवरया. रोखडेंच तो पुसून काडटा. दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण बरोवन येता. एक आणी आमी 5 मिनटांनी साफ करता न्हय, उदकान आनी साबवान. अरे 5 मिनटांनी ती साफ जाता जाल्यार आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान दवरलें जाल्यार जावचें ना, जावंकूच जाय. नाजाल्यार आमी आपलेपणांत आसा. आमचें आपलेपण आमी पूर्णपणे दिवंक ना ताका, ओद्दुफ्रेंत दिता. ताका लागून ही चिंतलां भावना जेजू जेजू म्हणून ताची सगळी भायर काडात. गॅरंटी आमी इतली नितळ निर्मळ जावन शांतपणे न्हिदतल्या. पूण जेजू जो आमचे भितर आसा तो आमचें सगळें वावरून त्यो चाली ज्यो आमचे भितर घडोवन आयिल्ल्यो आसा आमच्या मनांत, त्यो काडून उडयतलो. आनी सकाळीं आमी नवी रोचना जातल्या. आनी जेजूच्या सांगाता पोतून वेळ सारलो की ना, ताचे चाली प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येतलें. ताच्या स्वतान आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक उजवाडान येतलें आनी आमी स्वतंत्र जातल्या. आमचें जिवीत सारकें खुशाल जातलें. नाल्यार पळय आमी कितली निराशा आसा. देवान आमकां सुटका दिली आसा पातकांतली, पूण आमी आजून आमकां बांदून आसा. तशें करचें न्ही. हाका लागून आमी सगळें जेजूच्या ताब्यांत करया आनी दुसऱ्याय बरोबर आमी ती भाशेन जियेतल्या. आमचे हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयाची बोटां आसा ती जोतान तकली मेरेन कुडींत मनांत आनी आत्म्यान जेजू बरोवन येता, सुस्कार बरोवन येता. आनी सुस्कार जावन आसा जिवीत, म्हणून जिवीत जावन आसा जेजू. आमचें सगळें बरोवन आयलो. सगळें ताचें सगळें उफेता. सगळें ताच्या नांवान भायर काडया. जेजू जेजू. सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजू म्हणपाचें. हे भाशेन पिळून सगळो सुस्कार भायर काडलो. सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडलें, जेजूचेर दवरलें. तें रोखडेंच नितळ करून दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येतलेंच. आनी आयलें म्हणटूच देवा सारकी आमी अदीक आनी अदीक जावंक लागतल्या. जशे भाशेन साद्दिसू साक्रामेंत आसा ते भाशेन आमी जेजूक आमच्या कुडींत मनांत आत्म्यान उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान ताका हाजीर करतल्या. ताचे सारकी आमी जातल्या. तो आमकां घडोवन हाडटलो. आनी आयज आमकां सांगलां ताणें, पातकान आसली की 3 दिसांनी हांव तुमकां परतून जिवंत करतलो. जेजू आर्गानी दिन वाच तुका, कित्याक तुवें हें आतां आमचें सगळें घडोवन हाडलें ह्या
वेळांतल्यान तर आतां आमी थोडी मागणी तुजे सरशी उबारता. सगळीं उबी रावया आनी आमच्या काळजांतान ही थोडी मागणी बापाक उबारतना आमचेच पासत न्हय पूण सगळ्या धर्माच्या लोकां पासत आमी मागया. आमी बरोबर सगळीं देवाचीं भुरगीं तो देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी सगळ्यांनी जिवंक आमी मागया.